क्रिस्ताची शांती तुमकां समेस्तां. आयच्या दिसाच्या 40 दिसांच्या करेजमाच्या वेळारच्या ह्या नियाळाक तुमकां समेस्तांक बरो येवकार हांव मागतां. आज आमी जेरेमिया प्रवाद्याच्या जिणेचेर थोडो नियाळ करया. जेरेमिया शब्दाचो अर्थ देवाक उंच उबारला, यावे इज एक्झॉल्टेड म्हणून जाता. जेरेमिया ख्रिस्त पूर्व सुमार 646 इसवेंत जेरुसलेमा लागीं आसल्या अनातोत नांवाच्या गांवांत एका याजकी कुटुंबांत जल्मलो. जुदाचे चरित्राच्या भोव दुखाभरीत संदर्भार जेरेमिया प्रवादी जावन वावरलो. जेरेमियाचे आपोवणे देवा आनी प्रवाद्या मदलो एक गाढ संभाशण आटापता. आपल्या आवयच्या गर्भांत जल्मावचे आदींच देवान ताका विंचलो, देखून देव ताका आपलें उतर प्रगट करूंक धाडटा. तुजी म्हाका वळख आसली. ही सर्वेस्पराचीं उतरां बोळादीक आनी अनभोगाभरीत इश्टागात उसारता. आपूण एक भुरगो आनी आपणाक उलोवंक कळना म्हणून ताणें देवा मुखार आपली अस्कतकाय उसारली तरी देव ताका कळीत करता की एका प्रवाद्याक जाणवाय आनी शाती गरज ना, बदलाक देवाचेर विश्वास गरजेचो म्हणून. भियेनाका हो शब्द बरवोसो आनी सडवण कळीत करता. हांगासर देव मुखार एका प्रवाद्याक येवंक आसच्या कश्टां विशीं ताका कळीत करता आनी ताका तयार करता. हे वाक्य सगळो बरवसो आटापता. सर्वेस्परस प्रवाद्याचें तोंड आपडता आनी उतर प्रगट करूंक ताचें वोंट पवित्र करता. तोंडाक लायिल्लो म्हणले शब्द आमकां थंयसर आयकूंक मेळटात. म्हळ्यार प्रवाद्याक देवाच्या पवित्रपणांत वांटो लाभलो म्हूण अर्थ जाता. देव जेरेमियाक दोडें काम दिता, नास करूंक आनी पुनर्निर्माण करूंक. जेरेमियाची शिकवण जुदाच्या रायां संगी लोकान केल्लें पातक जेरेमियान कठीण उतरांनी खंडन केलें. तांचे पातक दाखोवन दिवंक वेगवेगळी निदर्शनां ताणें दिलीं. तांणी करची मुर्ती पुजा आनी अनिती विरोध तो झुजलो. व्यभिचारा विरोध ताणें शीण उसारलो. देवान केल्लो सोल्ल्या विरोध लोकान आपणें काळीज धरून केल्लें. ताणें कठीण उतरांनी खंडन केलें. तांणी सपोत घालचो, दुबळ्यांक कश्टोवचें आनी तांचें धरून काळीज आनी हट्टी मोन उक्त्यान ताणें खंडन केलें. जेरेमियान पातकांचें खंडन केलें आनी देवाचो क्रोध पातकी मनशार बेगीनच पडटलो म्हणून शिकयलें. पूण तितल्याकच समाधानान बरोवन देवाचे दयेन भरलेलो मोग ताणें कळीत केलो. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळतेन भरलेलो तो पातक बक्षिता आनी तुटून पडलेलो सल्लो नव्यान घट करता म्हूण तो सांगी लागलो. जुदाच्या चरित्रेच्या भोव दुखाभरीत संदर्भार खरेंच जावन जेरेमिया प्रवाद्यान ताजो वावर केल्लो. ताच्या सगळ्या जिवितांत देवाक अकमान हाडटा त्यो सगळें ताणें कठीण उतरांनी विरोध केलो. ह्या खातीर आपणाक कठीण कश्ट आनी इजा मेळ्ळे वेळारी ताणें देवाची शिकोवचें रावयलें ना. ताची आशा एकच, देवाच्या सर्व लोकांनी पातक वळखून देवाच्या सोल्ल्यातय पाटी परतचे म्हणून. जेरेमियाची जिणी देवाच्या सोल्ल्याक विधेय जावन आसली. हेर सर्व प्रवाद्यां परी सोल्लो ताणें उखलून धरलो. उपादेश पाळन स्वताचे वाटेन सोमकून सर्गेंचें राज जोडोवंक ताणें आपयलें.
आयच्या दिसा एक ल्हानशें होमवर्क. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले पयल्या अध्यायांतले 4थ्या वळींतावन 19 वळी पर्यंत आमी वाचया. हांगासर जेरेमिया प्रवाद्याक देवातावन लाभलेलें आपोवणें आनी मिसांव आमकां वाचूंक मेळटा. कशें देवान जेरेमिया प्रवाद्याक आपयलें तशें आमकांय एका मण्यारपणा खातीर आपयलां. आमकांय देवान वेंचलां आनी विविध रितीन आमकां देवान सकत फावो केल्या, जायतीं तालंतां फावो केल्यात. आज जेरेमिया प्रवाद्या संगी आमचें जिवीत सरी करून देवान आमकां दिल्लीं तीं तालंतां आमी कशीं वापरल्यांत, देवान आमकां दिल्ल्या त्या मण्यारपणांत कसो आमी आमची सेवा आनी आमचो वावर केला म्हणलें तें पारखून पळोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां समेजता.